लेजिस्लेचर विंगाची आज मिटींग आशिल्ली. भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर एमजीपीचे लिडर्स बाप सुनील ढवळीकर, जी तारोलकर हे दोगूय आशिल्ले. इंडिपेंडंट एमएलए रेजिनाल्ड, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये आणि अंतोन हे सगळे जाण आशिल्ले. हे सगळ्या मिटींगेत एक म्हणजे असेंब्लीचे प्रिपरेशन्स हाजेर डिस्कशन आशिल्ले. दुसरें केंद्रातले जे बजेट जाले त्या बजेटाचेर इन डिटेलान तांचे कडेन डिस्कशन आशिल्लें. मंत्र्यांनी आपापली प्रपोजल्स रेडी करप ह्या विशयाचेर एकंदर डिस्कशन आशिल्लें. तिसरी गजाल, गोंय सरकारान महाकुंभाक वचपा खातीर ट्रेन अरेंज केला. ज्या ज्या कोणाक गोंयकारां खातीर वचूंक जाय तांच्यांनी नंबर दिला आमी सोशल वेलफेअराचो, ताचेर आपली नांवां दिवची. 6 तारीख, 13 तारीख, 21 तारीख अश्यो 3 ट्रेन वयतल्यो. अजूनय आमी ट्रेन मेळटा जाल्यार पळयता, जेणे करून आपली जबाबदारी आपूण घेवन महाकुंभा खातीर वयचे हाजेरूय डिस्कशन त्यांच्या बरोबर आशिल्लें. चवथे डिस्कशन्स जे आशिल्ले ते आमचे बजेट प्रिपरेशन, फुडल्या सेशनात बजेट सेशन जातलें ते बजेट प्रिपरेशन आशिल्लें. सो एकंदर बजेटाचेर तयारी सुरू जाल्ली आसा. ती सगळ्या जाणांनी आपापले बजेट हाची तयारी करपाक सुरवात केली. आणि सरकारांतले किंवा गव्हर्मेंटातले विविध विशय जे क्रिटिकल विशय जे आसा पळय हाजेर सगळ्यां कडल्यान सजेशन्स ही तांच्या कडल्यान मागयल्या. 30 सजेशन्स घेतल्या उपरांत बऱ्याच विशयांचेर सोल्युशन प्रत्येक फावटी येता त्या विशयाचेर बजेट सेशनात तांचेर सोल्युशन किंवा ताजेर एखादें बील हाडपाचें आसत किंवा ताजेर अमेंडमेंट हाडपाचो आसत जाल्यार ताजो सरकार विचार करता आनी सगळ्यांचो व्ह्यू तकलेंत घेवन हें मांडटलें.